दिसा उपरांत तुमकां येवकार। तुयन येवपी इलेक्ट्रॉनिक सिटीक आमचो विरोध ना, मात ह्या प्रकल्पाच्या नांवान थळाव्या लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना। त्या भायर ह्या प्रकल्पा खातीर जांची जमीन गेल्या तांचेर सरकारान न्याय करचो म्हण तुयेचे सरपंच निलेश कांदोळकरान मागणी केल्या। एडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ज्या क्षेत्रान आसात आयज हांगासर ज्या जाग्यार आमी उपस्थित आसात तो जागो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रपोज इलेक्ट्रॉनिक सिटी। आता जर तुम्ही फाटल्यान पळयशात जाल्यार काम नेटान जोरान चालू आसा। आता प्रश्न इतलोच पडटा की जेन्ना हे इतले काम चालू आसा हांगासर एक टाकी दिसता जी आमकां आतां कळ्ळ्या की 1200 क्युबिकाची टाकी ही सकयली टाकी, त्याच्या भायर ओवरहेड एक टाकी येतली 650 क्युबिकाची। आता प्रश्न कितें की हेका उदीक येतले खंयचे? आयज जर आमच्या गांवांत परिस्थिती अशी जाल्या की पयऱ्यान उदीक येता, पावस आसून तेवूय 3 वरां येता आनी ह्या परिस्थितीन हांगासर जर उदीक सोडलें जाल्यार उदीक आमकां पावतले खंयचे ह्यो एक प्रश्न आसा। दुसरो प्रश्न मेन प्रश्न म्हणजे आयज इतल्या जोरान काम चालू आसा जाल्यार आमकां खबर ना पंचायतीक की बाबा हांगासर कितें चल्लां। जेन्ना आमकां ग्रामसभेक जावं भायर कोण प्रश्न करतात तेन्ना आमचे कडची स्वता कडची उतरां आसना की आमच्या क्षेत्रान हें कितें चल्लां आसा। तेका लागून हांव IT डिपार्टमेंटा कडची आनी सरकारा कडची मागता की एटलिस्ट पंचायतीक तरी कळोवपाचें की बाबा हांगासर कितें चल्लां तें। तिसरो प्रश्न आसा आमचो फार्मरांचो, जितल्या लोकांची हांगासर जमीन गेल्लेली आसा आयज मेरेन तांकां कितें तुमी कॉम्पेन्सेशन केल्यात नाल्यार तांकां कितें तुमी आश्वासन दिल्यात, हितून कांयच ना। फक्त ते म्हणटात की रिवर्टेड प्रॉपर्टी ही म्हटल्यार तरी पूण ही रिवर्टेड जाली तरी पूण रिवर्टेड अशी कायद्याच्या दृश्टीन तरी आमकां दिसना ती सारकी रिवर्ट जाल्लेली। आता इतले सगळे करता इतले डिफॉरेस्ट्रेशन कशें तुमकां दिसता। आता हेका एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा काय ना ह्योय एक प्रश्न आसा। कित्याक जेन्ना लास्ट प्रपोज जाल्लेले तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आसले उपरांत मागीर ते मातसो टायमाक बंद पडलेले आनी आमकां अशें कळोन येयल्लें की कितें प्रोसेसूच फुडें वचांक नासलेलो। जाल्यार इतले बेगीन हांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळ्ळ्या आनी कितें कसले कितें जर डॉक्युमेंट्स कितें घेवपाचें पडलें जाल्यार ते क्लियरन्स काडला काय ना हेवूय एक प्रश्न आसा। दुसरो आमचो इलेक्ट्रॉनिक सिटीक विरोध ना, म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या नांवान आमच्या गांवाचेर अत्याचार जावपाचो न्हय। सगळ्यांक म्हणजे उदकाची समस्या आमची अजून मेरेन सुटाना, 2-2 वरां उदीक येता। ही टाकी पळयत जाल्यार आनीक भंय दिसता। दुसरो म्हणजे शेतकाऱ्यांचो जसो आमी पयलीं म्हटला की शेतकाऱ्यांक आमच्या कितें कॉम्पेन्सेशन तुमी करतले तेवूय सरकारान आमच्या सगळ्या लोकांक सांगपाचें। आमची इतलीच मागणी आसा। आमी अजुनूय म्हणटा की आमकां इलेक्ट्रॉनिक सिटी येवपूच ना, आमच्या गांवाचो उद्धार जातलो हेवूय आमकां मान्य आसा। म्हटल्यार ह्यो उद्धार करता करता गांवाचेर अन्याय जाता कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाला। जमनीचो एक्झॅक्टली विशय कितें आसा? ही जमीन अरावंड 6 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी एक्वायर केल्लेली आसा। म्हटल्यार सांगपाचें म्हणजे ह्या जमनीचे पयलीं मालक आमच्या गांवांतले खुबशे लोक आसा आनी तेंचे 114 फार्म हाऊस नांवां काडून IT डिपार्टमेंटाची आयज सोडलेली आसा नांवां। म्हटल्यार प्रॉब्लम कितें की तांकां अजून मेरेन तांकां विश्वासान कोणी घेवंक ना। तांकां जर ह्या जमनीच्या इतलीं वर्सां ते हांगासर लागवड करी असले तांकां सहज अशेंच सायटीक काडले आनी तांकां अजून मेरेन कांयच हेजो फायदो जावंक ना। हेच्या फुडें इलेक्ट्रॉनिक सिटी जातली, नोकऱ्यो मेळटल्यो हो दुसरो विशय। म्हटल्यार ज्या मनशाची जमीन गेली 6 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जेन्ना जमीन म्हणटा एक शेतकाराची 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन दिलां? कांयच ना मेळोंक आयज मेरेन। सो हेजेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की फुडें कशें कितें ते शेतकाऱ्यांक कितें न्याय मेळटलो